चल बाय. Go, Elisa. किती चालू करता गेलाय? म्यूट अनम्यूट कर बाय. Elisa. Praise Jesus. Praise Jesus. Okay, sister. Praise God. Okay, praise God. बापाचे पुताच्या पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बो मोगाळा बापा पुतान पवित्र आत्म्या तुका आर्गां मोहिमा आणि दिनवास या दिसा पासत या वेळा पासत आमच्या दोर एकल्याच्या हांगा एकठांय जालेल्या सगल्यांच्या जिविता पासत आमच्या गोच्या पासत सगले बरेपणा पासत बापा तुका आर्गां मोहिमा आणि दिनवास पवित्र आत्म्या तुवें आमकां हांगा एकठांय केल्यांत हे आत्मीक जेवणांत वांटो घेवंक बापा आमकां तुजे कुरपेन जाणवायेन आमकां बोर आमचे ओत्मीक सांदे उगोड हे देवाचे उतर आयकूंक उतर समजूंक आनी उतराची सोजमणी आमी आमगे जिवितांत दिसा दिसपोटी वेव्हारांत घालून तुज्या राज्यांत भरपूर पीक हाडूंक आमकां आदार कर पवित्र आत्म्या. तशेंच आयज भोयण मारिया आनी तशींच आमी सगलीं हांगा उलयतलीं ती सगलीं आमची जी उतरां उतरां उलयतलीं ती सगलीं तुजी उतरां जावं दी कित्याक तुजी उतरां सासनीक जिविताची. तुजें उतर बापा वखद आनी भलायकी आमचे कुडीक आनी बापा तुजेच लागीं आसा सगल्या उतरां सासनीक जिविताची. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आनी आमकां सगल्यांक हांगा वांटो घेवंक आदार केलेल्या पासत आनीक सोयक दिलेल्या पासत आमी तुका आर्गां दिनवास दिता. हे मागणें आमी कोता जेसू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बरे कोणाको टेस्टिमनी हाय देवा अर्घ दिवपाक. प्रेज गॉड. कितें पूण आसतलें सांगपाक. प्रेज गॉड. ना हांवें हें सोमरा सांगलोलें पूण हांव आतांय सांगता. म्हाका सांगून 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 दिसता. हे आमगे हॉस्पिटलां आमी काम कोत्ताय थिंगा एकले आमगे पेशंट आहा तें 37 वर्सांचें. ताका तें स्पॅनिश हें गांवान इंग्लीश जबर येना ताका. सो ताका एक्सिडेंट जालो आनी तेगेलो घोव मेलो. दोगांय एक्सिडेंट आहलीं. ताका घोव आखता मेलो आनी तें उरलें आनी ताका कितें जालें कन्कशन जालें अशें करून हेड इंजरी जाली आनी हाड हें जालीं मोडलीं तेगेलीं. तें आतां आमगे हॉस्पिटलां आहा आनी आमगे चोय 40 जाण पेशंट आसताय कळ्ळें. आनी एक आमकां रातीची एकल्या 8 तशें करून पेशंट पडटाय. आनी हे मुगे पेशंट जालें कळ्ळें. आचोय देव काय बरतो. ताका थिंग कुशी नासतना दुसरे रुमा नासतना ताका मुगे अंडर माय केअर तें येयलें. सो आतां कितें जाता आमकांय बरें दूख जाता अशें करून भुरग्यां हें जालें म्हणटरी मुगे पेशंट जालें म्हणटरी आमकांय दूख जाता. यू फील सॅड अशें जालें म्हण. म्हणजे म्हाका जातालें आतां मुगे काळीज मातशें निबर जालां आतां मुगे फोकस पवित्र आत्म्याचेर आसता. सो हांवें मुगे सगळीं दुसरे पेशंटांक हें केलें आनी हांव भितर गेलें. आनी हांव भितर वचना फुडें तें म्हणजे तोंडाचेर स्मायल आहा पूण दोळ्यांतल्यान दूख देंवताय ते भाशेन अशें करून हांव केलो पूण सामकें दोळ्यांतल्यान अशें करून दूख कितें हांवें हॅलो आनी कितें म्हणलें ताका. सो तें मागीर हांवें म्हणलें चोय हांव न्हय तुगे पेन मुज्यान घेवपा जायना पूण म्हणलें हांव तुका होकोच सांगत म्हणलें एकलो मनीस आहा एकलो देव आहा. नो यू बिलीव इन गॉड अशें म्हणलें. आय वॉज आपूण पयलीं बिलीव करनासलो म्हणपा लागलें पूण आतां करपा लागोल म्हणपा लागलें आनी आपणा चड वळखपा जाय म्हणपा लागलें ताका. सो हांवें म्हणलें वय मागीर म्हाका आनी मातशें बरें जालें न्ही हांव मातशें बुकले गेलें आनी मागीर म्हणलें ताका तो एकलोच आहा. आनी ते बापान म्हणलें आपणागे पुता धाडलो
आनी कोण देव आमचे पासत मेलो ना म्हणलें तो एकलोच फुरसार मेलो म्हण सांगलें आनी जोरी तुका जालें तें इतू दूख दिसत जाल्यार तुका त्या मनशा थिंग वडवडायलो ताका कितें दिसपाचें ताका सारको जितो मारलो हें कोन्न टॉर्चर केलो ताका आनी मारलो ताका कितें दिसपाचें सो तुगे पेन जाता तेदो म्हणलें तूं होकोत ते फुरसा चिंत आनी ते फुरसाचें कितें जालें तें तुका नियाड येतलो तूं होकोत ते फुरसा तूं चिंत म्हणलें ते फुरसार तूं आतां जाण ते म्हाका दिसता पयलीं कॅथलीक आतां तें लॉंग टायम तें कांय ना तें पयस गेलां सो तूं चिंत म्हणलें हे भाशेन आनी तेगे दोळे मोठे आनी मोठे जायत रावले हा सो हांवें म्हणलें या आमकांय जाता पेन आनी आमी जायत रडटालीं म्हणलें पयलीं पेन जाता तेदोन आतां म्हणलें त्या फुरसाचो येयल्यार आमकां जॉय जाता आमकां संतोश भोगोता कित्याकू नो प्रॉब्लेम तेणें आमचे पासत ऑलरेडी सगळें केलां हे भाशेन दिसत म्हणलें आमकां सो मागीर ताका हांवें सांगिल्लें चोय तागे रोगतान सगळें तुगेलें मेकळें जालां तूं हें जालां फकत तुवें आतां तुगे भावार्थ घोट करपा जाय भावार्थ सांबाळपा जाय देवा ओळखूंक जाय तें उतर आयकपा जाय तागे तूं तुगे पेन जाता तेदो म्हणलें जिजस म्हणल्या पासून पुरो तुका स्क्रिप्चर जाण जावपा नाका जिजस म्हणल्या पासून पुरो यू नो शी हॅड तागे तोंडाचेर इतलो आंसो जालो मागीर म्हाका चोय आतां हांव ताका चोयता न्ही कितकोन हांवें पयलीं चोयलें मागीर चोयलें आनी हांव म्हणटा जेजू तूं कितलो बरो आनी ताका तें उतर आयकूंक जाय म्हूण जेजून ताका मुगे पेशंट केलें आमगे सगळें सिंगल रूम थोडलें व्हडलें वॉर्ड आनी सिंगल रूम ते दुसरे रुमान वचपा नासलीं रातीची हांव देरार मान वचपा नासलो भितर कित्याक मुगे पेशंट आहाय न्ही म्हाका सो हांवें ताका सांगिल्लें चोयलां देव तूं इतलो मोग कोत्ता आपणागे उतर आयकूंक जाय म्हूण ताणें नर्स पासून चूज केली तुजे पासत सो हे भाशेन जालें आनी मागीर म्हणलें हांव जाण म्हणलें तुका मिस जाता म्हूण तुगे गो आनी तुगे जायत प्लॅन आसलोले हे वर्साक पूण ते प्लॅन फुलफील जालो नाय म्हूण समजनाका कित्याक देवागे प्लॅन तुगे आसलोले तेज्यावन बरें देवागे प्लॅन तुका एकदम चोड मायटी यू नो सो हे भाशेन सांगिल्लें एंड शी वॉज लायक वेरी कन्विन्स्ड आतां हांव राती उलयतां न्ही दुसरे तागे माय येयल्या स्पेनासान आनी भयण येयल्या सो आनी तांकां मातशें पूण इंग्लीश समजना सो तांकां सांगिल्लें तूं हांवें कितें सांगिल्लें तें तुका इल्लें पूण समजलां न्ही इंग्लिशीन कितें सांगिल्लें तें हाल भयण आनी माय येयली म्हणटरी तूं उलोवपाक कोमेस कर म्हणलें तूं तांकां शेअर कर तूं कितें सांगता तुका हांवें कितें सांगिल्लें तें तूं शेअर कर आनी तूं सांगनाका ती नर्स सांगताली तूं सांग जेजून आमचे पासत फुरसार हें केलें जेजून आमचे पासत फुरसार मेलो तागे रोगतान आमकां सगळें जालें म्हाका जाता ती पेन कांय न्ही जेजू जाल ती पेन सुबेज हे भाशेन तूं उलोवपा लाग म्हणलें आनी तूं उलोवपा लाग तो तितूलें तुगेलें गोठाय बिल्ड जातली तुका गोठाय मेळटली सो हे भाशेन सांगिल्लें दुसऱ्या दिसात आतां हांव फकत दोनीन रात वयतां सो काल राती गेलें ते जाणा मंडे राती ते म्हणपा लागले हांवें म्हणलें हाव वॉज युअर डे आतां फ्युनरल तागेलें आयज बुधवार न्ही आयज बुधवारा व्हिवींग आनी हाल फ्युनरल मरण दोनीय दिसा तें भायर सरपाचें 2 दीस बेश्टें वचून येवपाचें हॉस्पिटलांत सो हांवें म्हणलें तुगे दीस केस गेलो आयजू सो ते म्हणपा लागलें ना आनी हांवें मुगे कलिग्सांक सांगिल्लें ताका पास्टर हाडय थिंग आमगे चॅपलन्सी आसत न्ही कोणाकू इन अशें करून उलोवपा जाता म्हणजे दे आर पेड फॉर दॅट सो ताका आपय म्हणलें आनी थिंगा बसून म्हणलें तुम डू इट फॉर मी जस्ट बिकॉज आय आस्क्ड यू अ फेवर तुमी आपय म्हणलें एक एक्स्ट्रा कॉल मारपाचें ती बिजी आसल्या पासून सो तेणें तो पास्टर हाडलो तांकां ते येयलो ती दिसता क्रिस्तांव बायल शी वॉज अ लेडी आनी ती क्रिस्तांव तेणें तेका रोजरी दिलो रोजराक कोंत आसलोलें टेबलाचेर आनी म्हणलें ओ दिस इज सो प्रेशियस दीस वेपन इज मिटी No, you must know how to pray this and even God's word, even Jesus, if you say on the rosary, it works. अशें म्हूण सांगिल्लें सो तें जालें आनी मागीर तें म्हणपा लागलें यू नो ती बायल येयलो ती म्हणपा लागली तूं कमन्याव घेता म्हूण यू वॉन्ट टू रिसीव कम्युनियन अशें म्हणपा लागलें आपूण सांगिल्लें म्हणपा लागलें ताका नो नो नॉट येट सो हांवें म्हणलें वाय नॉट येट I said to go to God to come to God, you have to be holy. And to start being holy, you have to repent. And once you repent, you have to ask God. Once you repent, God will start forgiving you.
whatever the world has given you, you have to start throwing it out, emptying it out. So that is your first step, म्हणले. And do it, because you'll be going to church to गोवागे मोन्ना मिसावयतले आनी कितें आनी तेगे स्पॅनिश पाद्री हा. सो ते तूं म्हणलें आतां स्टार्ट कर करपा जाल्यार ओ जाता तशें करून म्हणपा लागलें. हांवें म्हणलें या, गॉड वील मेक अ वे. आनी यू नो शी वॉज रियली कन्विन्स्ड एंड शी वॉज, आनी तें चोयन म्हाका एकदम जॉय जाली. कित्याक जाणो, आमकां कांय करपा नाका. तो दूख जालें मागीर चोय एक एक पाट म्हाका चिंतून येयलें, हो लोक सगलो संवसारा धांवता न्ही, आनी देव तांकां आपयता, हितून बरें काळीज दिलां, मन दिलां, देव तांकां आपयता आनी तीं आयकपा सोदताय. सो देवा कितेंय पूण स्टेप घेवपा पडटा. यू नो, स्टॉप, हियर आय एम, यू नो, लिसन टू मी अशें म्हणपा. सो हांवें म्हणलें ताका, at what time तुगे लायफ उरलो तो म्हणलें, जस्ट ऑफर इट टू गॉड. तूं कांय नेणो, पूण देवागे तर प्लॅन तुजे पासत हाय. तूं हें कर म्हूण सांगिल्लें, स्टेप दी आनी तूं पवित्र आत्म्या फकत सांग म्हणलें. म्हाका कितें करपा म्हूण कळना. म्हणलें म्हाका बायबल पासून कितको वाचपा म्हूण कळना. आय एम कंप्लिटली डिपेंडंट ऑन यू. हांव फकत तुजे पातयता अशें म्हूण सांग म्हणलें. आनी तुका म्हणलें, तूं कोणाक मुको उलयता ते भाशेन तूं पवित्र आत्म्याक उलय, तो तुगे आयकतलो ते भाशेन. सो म्हाका कित्या सांगून एकदम एकू पाट न्ही, जायते पाट जाता म्हाका हे भाशेन. जोरी देवा आतां मनशा अटेन्शन घेवपा जाय न्ही, तो हुंयच्यानू वाट रेडी करता, हुंयच्यानू मनश रेडी करता, हुंयच्यानू ही मेक्स एवरीथींग सो ब्युटिफूल, यू नो. एंड रियली, एंड यू नो, ताका दूख जाता, तें चिंतीत आसतलें सो मेनी थिंग्स. सो हांवें म्हणलें चोय, यू नो, यू हॅव आपूण तेगे मोन्ना चोवपा ना आनी कितें. हांवें म्हणलें, सी, एवरीथींग नीड्स अ क्लोजर. ही इज इन अ बेटर प्लेस. लूक एट द वर्ल्ड, आमी साफर जाताय. तो शांतीन गेलो, शांतीन सुसेगाद आहा हुंय आहा थिंगा, ही इज पीसफूल. सो तूं चिंत म्हणलें. एंड आय नो म्हणलें पवित्र आत्मा. आनी हांवें प्रेयर बी केलें. वी प्रेड prayer of faith we did. And so yes, I could see the Holy Spirit working in her. I could see everything, you know. And I was एकदम दिसोलें कित्याक आमकां एक एक पाटी फावो ना ही काकूट देवा गेली. आमकां फावो ना कित्याक आमी एकदम मोस्तीं, एकदम स्टबर्न, एकदम म्हणजे टायम ना आमकां, कितें हें ना, आमकां जाय तें चूज कोत्ताय. पूण तरी देव इतलो काकूटसार तो आमकां सांगात दिता, तो आमकां वाट दाखयता, तो आमगे भितर उजवाड आहा तो पेटयता, यू नो. सो आर्गां जेजूक महिमा. आनी हांव होरें तागे बरी मोनाची न्हवसोडणी जायन तें भायर सरतलें आनी बरे भाशेन तें वचून तो जेजू ताका मेळ्ळो तो दुसऱ्यान दितो म्हूण हांव पवित्र आत्म्याचेर पातयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Praise God. गॉड. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Praise God. सो आनी कोण आहा? प्रेज जीसस. कोण पण आसतलो. प्रेज गॉड. उलोया कितें पण Praise God, sister. Sorry, sister, म्हाका net problem जाल्याने I could not make it. It's So okay, no problem. मुगेली एक testimony हा. नोय ओरोस देवा आर्गां देवान म्हाका Amen. जायत्या सोर्शी देव म्हाका व्हरता. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. काल न्हू हांव फोनाचे एक भयणी वर्ड दितालें, मिन्स तिका हांव सांगतालें, मिन्स एक भयणीन म्हाका कॉल केलें. सो ती कॅन्सर पेशंट. ओके, सो तिका डिसिजन घेवपाक कोणना, मिन्स डॉक्टरान सांगलें ब्रास्ट कॅन्सर जाला. सो तिका ते काडपा सांगिला. सो ती कन्फ्यूज जालें, कित करचें सिस्टर, कित डिसिजन घेवचें. हांवें म्हणलें तूं पवित्र आत्म्याक उलय. Praise God. पवित्र आत्मा तुका आपल्या नाक मोडपा लागोल तें करपा. हांवें म्हणलें जेजून ऑलरेडी तुगे सिकनस थिंगा कोलोशन 2:14 कित म्हणटा कुर्साचे किळोन तेचो नास केला. सो तूं कित बिलीव कोता देवागे उतर तिकोडे शेअर करपा. हांव जायत पाट तिको उलयलां पर्सनली बा, पण काल ती म्हणपा लागली आपल्या फॅमिली सोगली आपल्या एक हेरेसेस कोता, मिन्स ती म्हाका फोर्स कोताय की तूं कोर
कोर डिले कोन्नाका. सो ती मागीर म्हाका विचारूंक लागली. हांवें म्हणलें मागीर तिका जायती देवागे उतरांतल्यान एडवायस दिली आनी सजमयली आनी आमी मागें जशे परेन तुयें भयणी आतां ते गेलो घरकार एक्सपायर जालो, सो तीक जशे परेन तुयें सोजमायली Praise God. हेवूय भयणी हांवें सोजमायली. जायतो गोत आमी उलयलीं फोनाचेर आनी हांवें तिका तिचे पासत आमी एग्रीमेंट प्रेयर केली आनी तूं चोय म्हणलें पवित्र आत्म्याक आनी तिका सांगलें तूं वर्ड कन्फेस करीत राव, वर्ड कन्फेस करीत राव आनी इन टांग्सान वच म्हणलें. आनी ती सारकी रोडटा जेन्ना वर्ड दिता न्ही तेन्ना Hmm. तिचे भितर मॅनिफेस्टेशन जातालें. Yes, praise God. सिस्टर सो देवा आर्गां आनी हांवूय सोजमतां जशे परेन सिस्टर तुवें म्हणलां मारिया देव तिगे देवान ऑलरेडी तिगे बदललां सोगलें. Hmm. पूण ती एक एक पाटी फॅमिलीगे हें आयकोन ती हें जाता सारकी कितें कित डिसिजन घेयस तें कोणा ती रोडटा सारकी आपलें Yes, नाका म्हणटा yes. सिस्टर हांवें कित कोरचें. सो Praise. जेजून तर हें सांगिलां म्हाका. सो हांव तें दोन आहा. हांवें म्हणलें तुवें खंयचें एक डिसिजन घेवपा जाय सिस्टर. Praise मागीर God. देवा आर्गां हेवूय भयण जशे परेन तुवें म्हणलां सिस्टर हिवूय भयण हांव सोजमतां देवान हे भयणीकूय बरें डिसिजन घेवपा आदी फुडें सोगलें बरेंपण तिका दिल म्हण हांव देवा आर्गां दितां. Praise आनी God. ती हें उतर घोट दोत्तो म्हूण. आमी होय. कांय कोन्नाय पूण आमचे वरवीं देव उलयता. सो हांवें तिका म्हणलें तूं आनीकूय कोणागेलो एडवायस घे. सो हांवें तिका सजेशन दिलें. सो देवा आर्गां देवान हेवूय भयणी आदी फुडें सोगलें जें कितें Amen. तिका जी भिरांत आयको येयलोली ती जेजून ऑलरेडी कुर्साचेर किडायले आनी God. जेजू भितर जें बरेंपण आहलो तें हे भयणी दिन ती स्वतंत्र फ्रीडम दिल म्हण Praise. हांव देवा आर्गां दितां आदी फुडें. Thank you, थँक यू Jesus. जीसस. प्रेज यू Wow. जीसस. Thank you, Praise Jesus. God. तेंच हांवें म्हणलं तें देव कितकोन मनशां पाठयता आपणागे उतर ते मनशा दिवपाक. कोण सकल पडला, कोणा गरज आहा ते मनशां भोगली निर्मिलो मनशां पावयता तें उतर कोडीत करपाक. How amazing God is. Praise God. Thank you, Jesus. Yeah, आनी तुवें न्ही एलिसा तूं उलयत खरें तूं उतर भायर काडटा पूण पवित्र आत्मा तुका सुचयता ती उतरां उलोवपाक. वयव ना तें उतर कितें उलोवपा तें तुका येस सिस्टर, येस सिस्टर. ना तुगे उतर तो कितें जीसस. उलोवपा तो एक एक पाट तुका हें जायना पूण तो उलयता. होय तूं हे हातयारांतल्यान देव उलयता. सो तेका प्रेज एशे कोन्न गॉड. जायती शिकवण दिल्या सिस्टर. सो देवा आर्गां मानून घेवपा तिगे काम. आमगे होकोत येस सांगपाचें, येस आनी आयकपाचें मुगो तेंगे. एसो जात ते दोन देवागे उतर आयको तितून चोय भावार्थ होय आहा ती तिका काय सांगल्या. भिरांत येता. भिरांत येस पयलीं सिस्टर, येता. येस. भिरांती मेन प्रॉब्लेम इज भिरांत पूण भिरांत आहा ते दोन भावार्थ पोत्तून वयता. होय. भावार्थ ते दोन भिरांत भायर सोदता. थँक यू So जीसस. she needs a lot of word. होय She तेंय सांगलें सिस्टर तिका हें पूण इवन तिणें आतां वावर करपा जाय. जायते तेंय सांगलें तिका Yeah. तूं जितलें उतरान रिगोन रावतली तुका संवसारागे ताळो जायतो आयकूं येतो म्हूण सांगलें तिका. तें आयकलो परस हांवें म्हणलें तूं फकत यूट्यूब ओपन कर आनी तुका आतां हांवें सांगपा नाकाय पूण जायतें जें तुका आवडटा तें प्रिचींग घाल्यान बोस म्हूण सांगलें. सो तो कोण दुसरो तुका उलयता तो ताड तुका आयकता ना. आयकूं येवपाना म्हूण सांगलें तिका. ते सो चोराक देवा ताडा आयकूं येवपाना. Praise God. ना सो ताळो आयकपा येवपाना कित्याक तूं तितून देव आनी तूं एक जाता न्हू. सो Yes. तेका एशे Awesome. कोन्न Praise जायतें God. तेका शिकयलें. देवा आर्गां थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Wow. So beautiful. Thank you, Elisa. Thank you. तूं सारको सोलतात. Mighty, 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 mighty. Praise God. प्रेज गॉड देवा आर्गां थँक यू जीसस. तेण केला. थँक यू जीसस. हे न्यू इयर Welcome. सिस्टर सांगू तुका न्यू इयर हांव नको जूंय देव म्हाका व्हरता न्हू थंयसर हांव एवर रेडी. दिस इयर हांवें ती हें गेल्या कारेज गेल्या कितेंय आसूं मुगे जिवितां येवं काम आसूं कितें आसूं आमी मुगे घरकार आनी हांव कामा सांगलें म्हणटरी वयताय चलया कितलोय टायम जावं Wow. वयताय. थँक यू जीसस. Awesome. मिनिस्ट्री सोड हे आमगेलें दोगांयगेलें पर्सनल. सो देवा आर्गां थँक यू जीसस. आनी Praise मुगे God. घरकार Thank you, Jesus. आनीक टेस्टमनी सिस्टर दितां धाकटी. Yes. देवा ती मुगे जिवितां व्हड. जायते पाटी हांव रिट्रीट एटेंड जातालें
एक यादनीक आहलो म्हगेलो तेगे मिनिस्ट्री आहलोली देवार्गां तो आयज स्वर्गीय राज्यान आहा आनी जेन्ना हांव रिट्रीटा वयता तेन्ना जायतीं आमी कोडकोतालीं न्ही सो ती म्हाका म्हणटा तुगे मिस्टर हूंय आहा आनी सगलीं कपल्स मिन्स प्रिचींग कोत्ताय सो मुगे विचार मुगे घोरकार केन्ना येतोलो मुजे बाराबरी गॉड आनी हांव तो येयनाहलोलो सिस्टर वाव तो येयनाहलोलो हांव तेका आपयतालें तो येयनाहलोलो म्हाका ड्रॉप कोत्तालो वयतालो तूं वयता न्ही वोस म्हणटालो देवा आर्गां तूं वयता तें पुरो पूण देवा आर्गां वाव प्रेज गॉड जिजस सो देवान आतां इतू वर्सांनी तो येतालो हांव मुजे बाराबर येयनाहलो न्हू ब्रेक जाता मुगे नेट हॅलो तेगे नेटवर्क आसता सिस्टर तेगलें या वाव सो अमेजिंग प्रेज गॉड तो येता दुस्मान कसो तो प्रेज गॉड थँक यू जीसस हॅलो तेगे नेटू ते गेलें भायर ओके सो आनी कोण आहा प्रेज जीसस हॅलो कोण ना प्रेज गॉड ओके जाल्यार आमी कॉमेंट्स करुया ओके सो आयज पवित्र आत्म्या हें सगळें उलोवप आमी कोत्ताय तें तुगे जायन दी आनी तुगे कितें नाका तें आमकां आमचे तोंडा येयना जायन दी Praise God. Holy Spirit, you are in control. Everything belongs to you. Nothing belongs to us. You increase while we decrease. So, आयज हांव कितें चिंतां चोय आमी काली टिचींग केलें about calling. Okay? आमकां चोय आतां आमी एकठांय जालें ती बेश्टी एकठांय जालें नाय आमकां एक आवाजान सांगिल्लें तूं जॉयन जाव तूं हें कोर ओय आमकां एक हुस्कुल्लो जॉयन जावपाक तो आमगे हुस्को आयज आमी जॉयन जावपा जाय एक कॉलिंग अशें आनी समज आमी जॉयन जायनाहलोलीं आमकां कितें पूण खाता एक पाटी वय ना म्हणजे कितें उणी जाता सो ते भाशेन आमकां हिंगा आनी कितें आमी उलयताय तें जाणा हें आमगेलें आत्मीक जेवण नरिशमेंट स्पिरिच्युअल नरिशमेंट सो वी बिल्ड इच अदर अप एकमुखा वाडोयताय आनी सपोर्ट कोत्ताय आनी म्हणजे जेवण जेवताय बारबर सो आयज आमी कॉलिंगाचें उलोवया ओके देवान आमकां आपयलें आमकां विंचून काडलें आमकां आमचे देव फातयता आमकां देव उजार कोत्ता आनी सगळें आमचें आनी वाखाणणी कोणा जाता ग्लोरी मोहिमा कोणा जाता आमकां रोज त्या देवाक बापाक आमचे वरवीं सो आमकां उजार कोत्ता चोय जोनिना कितू ब्युटिफुली उजार कोत्ता फातिमा कितू ब्युटिफुल एलिजान उलयलां काय बरो उजार कोत्ता आवेला कितकोन उजार कोत्ता एकल्याक एक भाशेचो देव आमगेलो उजार कोत्ता सो आयज आमी उगडास करया आमकां सगळ्यां चोय कम्फर्ट झोनार रावपा संवय जालें न्ही आमगे घरांत आमगे फॅमिलींत आमकां ती ओळखताय थिंगा जाल्यार आमी खंय भायर सरपा आडकोड जाता कित्याक थिंग म्हाका न्ही कोण ओळखतलो आमी खंय फंक्शना पासून गेले जाल्यार थिंग आनी त्या काजराक कोण आसतलो तें चिंताय आमकां एकले पडपा नाका सगळ्यांक जाता तें एक फिलींग अशें थिंग कोण आसतलो मागीर आमी चोयताय ते कम्फर्ट झोना आहाय जाल्यार आमी आनी कम्फर्ट झोनान ना जाल्यार आमकां आडकोड जाता वय ना दॅट इज अ कॉमन फिलींग सगळ्यांकूय सो आमी झुपकून भायर सोन वचपा नाय थिंग कोण आसतलो हूंय भायर कडेन दुसरे कडेन वयताय जाल्यार पासून थिंग मागीर आमी पयलीं प्रिपेर जाताय वय ना सो ते भाशेन पूण होरे चोवपा गेल्यार कितें आमी एक्सेप्शन्स आमकां सगलो लोक वळखतो म्हण ना जायतो बिलियन्सांनी लोक आमकां वळखना आमगे ओळख तितू ना आमकां
आमकां जाय लोकांन आमकां ओळखलोली पूण आमकां लोक ओळखना कळ्ळें सो पूण आमकां उणपण जायना ओळखना म्हूण आमी तरी ताणटाय आमगेलें जिवीत आनी एक पाट कितें जाता चोय सगल्यांक जाता तें आमकां ओळखूंक जाय तो आमकां ओळखत नासता हे भाशेन फिलींग जाय आमकां कम्फर्ट जाय संवसारांत जियोवपाक पूण ओळखना आमकां जाय तो लोक आतां खूंय गेल्यार आमकां फेस करूंक पडटा ओळखना तो लोक खूंय गेले जाल्यार एक थिंग लोक आसता आमकां ओळखना तो ती कोण ओळखूंक पडटा आमकां पूण देवान आमकां इतू बरे भाशेन वेंचून काडलें कोण ओळखना जाल्यार आमकां पर्वा ना आमकां नाका दुसऱ्यान ओळखलोली पूण एकटो आमकां भितरल्यान सावन भायल्यान ओळखता तोच देव आमकां रचिल तो भितरल्यान सावन भायल्यान आमकां ओळखता आनी ती ओळख आमकां पुरो आनी आतां तें उतर घेवन ती जाणवाय घेवन आमी रेडी खंयच्या टायमार भायर वचपाक खंयच्या टायमार कितें करपाक चोय जोनिना चोय कितें कितू काम कोत्तें ही भास हाडटा ती भास हाडटा हे लोकां हिंग वता त्या लोकां थिंग वता देवागे उतर देवा बोले मनशां पावयताय पूण ती ओळख तो देव आमकां ओळखता ती ओळख मोर देन इनफ आमगे कम्फर्ट झोन सोन आमकां पावल मारपाक घोटाय आहा पावल मारपाक शक्ती आहा आनी ते देवागे उतर आमकां दाखयता आमी कितुली इम्पॉर्टंट ती आमी कितुली गरजेची आमी नाय जाल्यार चोयात इतलेशे आमी येदोसो ग्रूप आसूं आमगेलो पूण एकलो मनीस ना जाल्यार कितुलें उणपण जाता जोनिना ना जोनिना हूंय गेल्या आयजू जाता कित्याक तो पवित्र आत्मा सोदिता जोनिनाक ते पवित्र आत्म्यान गरज तेची ते पवित्र आत्म्यान नाका आपणागे उणेपण उणें जेवण मेळ्ळोलें जोनिनाक जोनिनाक इज अ पार्ट ऑफ हीज बॉडी Flavia is a part of his body. So when they don't come, he is missing us. He is missing us because he's got a calling for us in some way or the other. So when we know that, Jeremiah 1:5, amge aj Flavi yenani, Fatima, old you can't put, no, Baba? No, I can read, but. Okay, so we'll put Jeremiah 1:5. Okay, so we are called. God knew us before we were born. आज पयलीं देव आमकां ओळखतालो देव जाण आसलोलो देवान विंचून काडलें आनी आमकां ते आमगे आवयके कुसपे घातले देवान काम केलें देवान केलें वाच बाय कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो तूं जल्मचे आदी हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रां खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला जेजू कारकांचोय सगळें तूं जल्मचे पयलीं तो जाण आसलोलो तुका वेंचून काडलो नेमलो You are appointed, anointed, and you were chosen. So God has worked to make you a prophet. God has worked for you to be useful to his people. Taka to दुसऱ्यान देव दिवपा देवान तुका prophet नेमला तूं ऑर्डिनर न्ही तुजे भितर देवान सगळें घाला सो आमकां एक पाट ओळख आसना आमी केलें बालतीम जालो हें केलें तें केलें आम वाडोलीं मिसा गेलीं मीस केलें भितर कांय ना देवाक आमी कोण ती आमकां ओळख ना सो 1 Peter 2 वाचया New Testament 1 Peter 2 so 1 Peter 1 verse 2 आपले सासणीक येवजणेन देवा आमच्या बापान तुमकां
आपली जावंक विचून काडल्यान आपलो आत्मो तुमकां दिवन ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत जेजू क्रिस्ताक खालती जावन ताणें विखरायलेल्या रोगतान तुमची पातकां धुवन गेली देवाची दयालाय आनी शांती चोड आनी चोड तुमी भोगूंक पावू म्हूण हांव मागतां प्रेज गॉड चोय काय बरें सासणीक येवजणीन देवान आमच्या बापान तुमकां आपले जावंक विचून काडलें आपणागे जावंक आमकां आपलें विचून काडलें चिंताय काय बरें आमकां आपले जावंक विचून काडलें आपलो आत्मो तुमकां दिवन ताणें तुमकां पवित्र केलें So we are holy, we are made holy. देवान पवित्र केलें ऑलरेडी आनी जेजू क्रिस्ता खालती जावन ताणें विखरायलोल्या रोगतान तुमची पातकां धुवन गेली आनी देवाची दयालाय आनी शांती चोड आनी चोड तुमी भोगूंक पाव म्हूण हांव मागतां सो तेगे रोगता वरवीं सगळें जालां तेगे रोगता वरवीं आमी निवड जालें आमगे पातकां आमी कितें आहलीं ती सगळें साफ जालें आनी आमकां सारकें बरें निवड केलें तेणी सो तुमकां टायम मेळटा हो चॅप्टर वाचय हांव हो वाचीत आतां पोतून पोतून म्हाका तोरी समजिकाय मेळना म्हणजे आतां हांव इंग्लिशीन वाचीत तो बट इट्स रियली वेरी डीप आय थॉट कितें हो चॅप्टर वाचतलें आनी हांव मागीर तें म्हाका 1 Peter 2 बरो दिसता सो हो वाचतो आनी मागीर तो वाचतो म्हूण पूण हांव हेजेरीच आहा एक सुमान जालें पॉन्डरिंग ऑन one scripture it is so amazing especially when we are chosen आपल्यागे आत्म दिवन ताणें आमकां पवित्र केलें आमकां आपणागे केलें आनी ते रोगतान आमकां धुवन काडलें काय बरें चोय आनी हिंका सकयल गेल जाल्यार 18 आनी 19 चोय बाय सो हे भाशेन आमकां बेश्टी हाडलो न्हय आमी हिंगा आहाय ती बेश्टी येयलो न्हय सो हें आमी चिंतपा जाय आमी कोण ती आमी चिंतपा जाय कितू मोलादीक ती आमी आनी आमी कितें वावर करपा नाका आमी कांय करपा नाका ऑलरेडी आमचे पासत केलां सगलें सो वय वाच तुमी तुमच्यान पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलेली ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यांत न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं पूण निश्कळंक आनी कोतावीन मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या ओमळीक रोगता वरवीं हाचो उगडास दवरात सगल्या ते उतरा पावर आहा तुजी एवरी वर्ड टॉक्स अबाउट दॅट ब्लड हलक्या पलक्या जिविताची चाल घेतलेली ते चालींतून देवान आमकां सोडयलें आनी विनाशी वस्तू वरवीं न्हय म्हण रुपया वा भांगारा वरवीं पूण निश्कळंक आनी खोतावीन मेंढऱ्याच्या क्रिस्ताच्या ओमळीक रोगता वरवीं आमकां निर्मळ केलें पवित्र केलें सो हें आमकां कॉलिंग आनी हें काम तेगे करपा आमकां आपयलें कांयचें उणें ना सगलें दिलां फकत आमगेलें तोंड उखून आमी पावल मारपा जाय फकत उगडास करपा जाय आमकां कितें मेळ्ळें तें नियाड करपा जाय वाव म्हाका प्रॉब्लेम ना हांव चोयतां आनी तुवें वय म्हणलें तो पवित्र आत्मा रोखडो तुगे आपणागे काम करता तुजे बरोबर ना हांव मातशें प्रॅक्टीस करता मागीर येता हांव मातशें शिकोता मागीर येता तुगे मागीर केन्ना येना टायम आतां नाव हितून चोप चिंतपा गेल्यार 24 वर दिलें आमकां ते 24 वर्सां एवरी इयर आमी हॅपी न्यू इयर म्हणटाय
आनी एवरी इयर आम म्हणटाय फुडल्या वर्सा हांव बरे भाशेन कोत्ता, हांव बरी मागणी बी कोत्ता, हांव प्रेयर कोत्तलें फुडल्या वर्सा. म्हणजे हांव चिंतिता दिसान दीस हांव मुगे मोनान नवसोनी कोत्ता म्हूण. पूण तो दीस येयना. हॅपी न्यू इयर. फाटल्या वर्सा कितें जालें? कितें केलें गेल्या त्या वर्साकू? सो आमी चिंतूं जाय ते 24 वरां भितर आमी कितें कोत्ताय तें. तो वेळ आमी खूंय स्पेंड कोत्ताय तें. जायते रिस्पॉन्सिबिलिटी दिले आमकां देवान, हें सारकें. पूण देवाक कितू टायम दिताय आमी? हेजे नियाड करपा जाय आमी. आनी हो नियाड करपाचो आमचेर दिला. तो टायमूय आमच्या हातीन आहा. सो वेळ म्हत्वाचो एकदम. आनी वेळ आतां, नाव. नॉट टुमॉरो, नॉट द पास्ट दॅट्स गॉन. पास्ट गेलें, काल गेलें, फाल्यां येतलें. आतां आहा. 5 मिनटान कितें जाता म्हूण खबर ना. सो त्या रोगतान आमकां सगळें दिलां. तें घेवपाचें आमच्या हातीन आहा. प्रेज गॉड. सो नाव आतां आमी आयजाया 43 चोया. 43, 1 and 2. सिस्टर ते तू ती Ah, बोर्ड sorry, वाचता yeah. न्हू? हय, Yeah. 2 आनी 3 बोर्ड वाचता चोय. 1 Yeah. पीटर चोय ओयली. Yeah, सो yeah. पेशन ट्रान्सलेशन न्हू बरें सांगता. इट सेज यू आर नॉट फॉरगॉटन, for you Mm, have been chosen and destined by Father God. Praise mm. God. Praise God. So Really, beautiful. it's really beautiful. It's so deep. Yes, I'm not forgotten. Praise It's Jesus. so deep. And you know, Sokol Sopa Gele, I think, I don't know if it's 13 or something. Te munta, even though you suffer some trials now, Mhm. you will come back. Yes. Because you know it doesn't matter. English in te wachil mutri kottole tume Oy, बरे हा or sister. chapter wachai, yeah. Okay, तो sister. पवित्र आत्मा so yeah, तो कितको revelation दिले फातिमा, because you have extended, you have read it. So Yes. तो ते भाशेन पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयता, मुखार व्हरता. पण तो टाइम आमी स्पेंड करपा जाय ते उतराक. Mhm. Yes. Praise God. So Is- Isaiah 43, Yes. Which word, sister? 1. जाकोबा, हांवें तुका रोचला. इस्रायला, हांवें तुका आकारून हाडला. तर आतां हांवूच सोर्वेस्पोर अशें सांगता. भिवू नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला. तूं म्हजोच. Praise God. So थिंग तो कित म्हणटा, ओ जॅकोबा म्हणटा थिंगा तुगे नांव घाल. ओ जॅकोबा म्हणला थिंगा तुगे नांव घाल. कित्याकू तुगे नांव म्हणटा तुजे नांवान तुका हांवें कित म्हणटा निमाणो तुका आपयला. हांवें तुका आपयला. आपयला. तुजें आपयला. नांव घेवन हांवें तुका आपयला. तूं म्हजोच. Praise तू God. म्हजोच. प्रेज गॉड. सो यू आर मायन. आय हॅव कॉल्ड यू. सो हे भाशेन आमकां आपयला. आमी बेस्ती ना हिंगा. पूण ते आपयला म्हण आमी कितें कोत्ताय ताजे पासून तूं? आमकां तो हूंय मेळ्ळाय ते शाळलो नाय ताणें. तो आमकां सोदूंक गेला. तो आमकां इतुर्ली आमी सगळीं तेगे ताट्टार आहाय. पूण तो सोदूंक गेला आमकां. तो जाणा आमगे डिफेक्ट कित तो. तो जाणो आमगे विकनस कितें. सो तेणें आमकां सोदून काडलें. He has called us by name and we are his. आनी वयर थिंग जाकोबा म्हणटा थिंगा तुवें आपणागे नांव घायल समज. तें वाच आनी मागीर चोय. हाव यू फील. कित दिसोत तें तुका भितरल्यान. वाव, हाव अमेझिंग इट इज. आमकां विचून काडलें. आमकां आड कुशीन दवरलो नाय. पूण सगळे ट्रायल जाताय तेदो न्हू, आमगे अडचून येताय तेदो न्हू, वादळ येता, मोड येता, तेदो आमकां ती ग्लोरी दिसती पडटा. आमी कोण ती आमकां कोण नेता.
आमी कितू इम्पॉर्टंट ती तेगे राज्यांत आमकां तो अनुभव येता. प्रेज गॉड. सो आमकां विंचून काडलें, त्या नांवान उल मारला, विंचून काडलें, आनी आमी आपणालींच म्हूण तो आमकां सांगता. Praise Jesus. God is so mighty. So, हिंगा हाय ती होरी चल आज जायना न्ही पूण उगडास तरे आमी नव्या वर्सां हाय आतां. हो म्हयनो पयलो म्हयनो केलोलें पालिसान आलाम दोरे आलाम दोन भूक दवरपाचो आनी ते एक वर दिसा 5-5 मिनट कोन्न पासून एक वर केले जाता. पूण ते एक वर कमेस कोत्ता एक वरान कमेस करुया. जायतो वेळ तो चोयसोर म्हणल्यार कळ्ळें कितें पूण ते आमगे देवा पासत करपा जाय. आनी जोरी तुवें वय म्हणलें तो तुका वत्ता, तो उजार कोत्ता. हांव सांगता म्हगे लायफान म्हाका एक पाट हांव म्हगे तोंड उगडून उलयता, म्हाका हें प्रॉब्लम आहा, हें अडचण आहा, तें जावपा ना मुकोडे, हें बरें जावपा ना, तें बरें जावपा ना, म्हाका हें करपा जाय, तें करपा जाय. पूण त्यो जबाबदारी दिल्याय कोणें? देवान. आतां म्हाका कोण नायला तें उलोवपा न्ही, म्हगे काम फकत आयकपाचें. तो आवाज सांगता म्हगे काम आयकपाचें, तें आहा जाल्यार करपाचें. बरें डिफिकल्टी जाली, देव मनशां उजार कोत्ता. सगळीं चोय आतां आमी हाय देव आपणागे काम करपा मनशां फाटी घालना. तेगे काम मुखार व्हरपा जाय तेका कशे भाशेन तेका संतोष भोगोता. आपल्यागे भुरगीं आपणागे वाखाणणी कोत्ताय तेदोण, आपणागे मोग दुसऱ्या दिताय तेदोण तेगे काडीज उमेदीन बोत्ता. आनी तेका लागून आमकां विंचून काडलें. आमी व्हडली टिचर जावपा नाकाय, आमी व्हडली हें जावपा नाकाय, प्रिचर जावपा नाकाय. आमगे सादेपणान देव उजार कोत्ता. आयज म्हाका एकली बायलेन फोन केलो हेंकोन आनी तिगे बडे गेलो, ती हिंगाची पूण ती आतां इंडिया आहा. सो तिगेलो घोव मेलो आनी तो मरपा आहा जाल्यार 1 म्हयनो आहा तेदोण. तिणें म्हाका फोन केलो आनी मातशें येता म्हणपा लागली उलोवपाक. आतां ती इगोर्जी वचपा मनशां, सो फकत इगोज. सो आनी हांव तिका उलयता तेदोन सदां तिका देवागे उतर सांगोन म्हूण ती म्हणपाक मातशें येता आपणागे घोवाको उलोवपाक म्हणपा लागली. सो हांव बसून उलयलें हांव देवागे उतर आनी ताका सांगिल्लें तुका देवान विंचून काडला, तुका देव व्हरपाना, तुका देव हें कोत्तलो, तुका देव पीस दिता, शांती दिता. ताका किडनी प्रॉब्लेम जालोलें. सो तो बाड मेलो. आतां तिणें म्हाका फोन केलो, सॉरी मारिया तुका आपणाक गरज तेदोण आपूण तुका फोन कोत्ता. हांवें म्हणलें ना आनी आमगे रिट्रीट बी जालें तेदोन शी केम. सो हांवें म्हणलें नो कितें जालें, वॉट कॅन आय डू फॉर यू? सो ती आतां इंडिये गेलो आहा हॉलिडेयांक. म्हाका म्हणपा लागली अमके कोडे एक जॉब आहा, तांकां एक नर्स जाय आनी ती नर्स जाय म्हणपा लागली आनी ते जाणटे मनशां चोवपा जाय, हें करपा जाय, तें करपा जाय. सो शी टोल्ड मी. आतां हांवें चोय आनी ती म्हाका सांगपा लागली. हांवें म्हणलें शी विल बी इन हर 70s. ती म्हाका सांगत आतां आपूण इंडिया आहा आनी रडपा लागली घोवा उगडास कोन्न. सो हांवें म्हणलें तिका चोय तूं घोवा तुगे घोवागे जागो म्हज्यान कोणा रिप्लेस करपा जायना, पूण तुका देव हिंगसान इंडिये पावयता. हे गांवां ती इल्लेशें कोन्न जायतें काम कोत्ता, लोकां हेल्प कोत्ता, इमिग्रंट्स न्यू येताय तांकां हेल्प कोत्ता. सो इट मेड द होली स्पिरीट मेड मी थिंक you don't have to go on Zoom and preach. He uses you in simple ways. And she told me, जायत्यो वस्तू सांगिल्ल्यो and I was really amazed. हांवें सांगिल्लें, you know what, चोय देव तुका कितकोन उजार कोत्ता. ह्यो तुका दिसोता म्हणपा लागलें. हांवें म्हणलें या तूं आतां हें कोत्ता तें कितें, तूं आतां हें कोत्ता तें तूं दुसरे हेल्प कोत्ता न्ही. हें सगळें काम तूं दुसरे हेल्प कोत्ता आनी तुका वर घेयना. तुका खबर पासून ना चोय तूं दुसऱ्या पासत कोत्ता म्हूण. आतां तूं म्हाका सांगत म्हूण म्हाका कळ्ळें. आनी हांवें म्हणलें तूं म्हाकाय शिकयता. टायम मेळटा तेदोन कोरया. I was really amazed the way she was talking. No, but I miss my husband. I'm like, yeah, you miss him, but he is with the Lord. His purpose is already fulfilled. So he had to go. Tomorrow, it is our turn. So now that we are here, आमगे काम करपा जाय संवसारांत आनी मागीर आमी वयतलीं.
सो ते भशेन आनी मागीर केलो तशें कितें जालें आफ्टर तीन आमी उलयन काबार जालो तशें म्हाका आवाज आयकूं येयलो तेणें तुका सांगिलां न्ही नर्स जाय म्हणून तेणें सगळें सोडून तूं कित्याक फोन केलो तूं ट्राय कर तूं उलय त्या मनशा कडेन आनी चोय तुका जाणटेल्यांक हेल्प करपाचें हांवें सांगलें घोडे पवित्र आत्म्यान घोडे आय डोंट नो ते बायलेन म्हाका कित्याक फोन केलो म्हण सो ते भाशेन बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज देव वय मुड तूं देव तुगे काडे चोयता आनी तुका एसोच उबारता एसोच जेंटली तुका आयले हाडटा आपणा बोले आनी आपूण तुगेले तुका पॉलिश करता कित्याक तेगे काम करपा आमी पवित्र केलें ऑलरेडी पूण आमी हाडटाय सारकें टाटाटाटाट करून भायल्यान सो तो आमकां तें सगळें क्लियर करता आनी ताका जाय फकत आमी आपणा चोयलोलें फकत आपणाचेर दोड घायलो सो ते भाशेन तो आमकां उजार करता आनी आमी सगळीं एक एकलो इल्लेशें कोत्ताय देवा पासून पूण तें ताका पावना ताका ती 24 वरां आमी जाय आवाज आयकपाक आपणाक गेलो आनी आमकां आहा तें फकत आमगे वय जाय वय आनी आतां नाव हें जाल्यार तें जाल्यार आनी एक उगडास येयलो म्हाका यू नो वॉट इफ समथींग हॅपन्स आमी जायत म्हणटा ओ तशें जाल्यार मागीर वॉट इफ इट डजंट हॅपन मागीर even if something happens my God said he is never forsaken me he is always with me I'm never alone what if even if तें जाल्यार आनी जाल्या पासून so awesome our God is so wonderful so ते भाशेन so that's why आमी बेश्टी हाडलो न्हय थिंगा येयलो न्हय खुंयच्यानू आमकां विंचून काडलें आमकां आपयलें आमकां निवड केलें आमकां पवित्र केलें आनी तेगे रोगतान आमकां साफ केलें हितू आमगे बरें देव सो आतां आमी 1 Peter 2:9 praise God हरकन जेजूक समजता न्ही कनेक्ट जाता न्ही सगळें ओय सिस्टर Praise God. कितें जायना जाल्यार आमी तेजेरय घालया तोपतून डायरेक्ट करतलो यू टर्न मारतलो प्रेज गॉड सो या पोतून फातिमा पूण तुम्ही देवान विंचून काढलेली कूड तुम्ही राजकी यादनिकी कूड तुम्ही देवाचे सेवेक संस्कारलेले राष्ट्र तुम्ही देवान आपली कोरून घेतलेली पोरसां ताणेंच तुमकां पातकाच्या काळोखांतली भायर काडून आपल्या मोहिमे बोरीत उजवाडाक पावयल्यांत तुमचे खातीर आपणे केल्ली अजापांची कर्तुत्वां तुमी वाखाणचे खातीर देवान तुमकां विंचून काडल्यांत प्रेज गॉड सो तो कितें म्हणटा तुमी देवान विंचून काडलेली कूड यू आर God's chosen generation his holy nation you are chosen you're peculiar God's peculiar very special people you are chosen from the darkness तो जाणो तुम काडकां आहली कुशी कोणशा आहली कोणशान तूं उबान हाड नांव काड उबान हाड तुमकां उजवाडान दाखयलें आमकां सगळ्यांक उजवाडा हाडलें आनी आपणागेले आपणे केल्ली अजापांची कर्तुवां तुमी वाखाणचे खातीर टू गिव हिम ग्लोरी we are chosen from darkness into the light into the marvelous light so
तुम्ही देवान वेंचून काडलो मनशां तेगे राजकीय कूड तेगे राज आनी तेगे सेवे वेंचून काडलो संस्कारलोले वी आर मेड होली फॉर हीज ग्लोरी प्रेज जीसस सो फाटी सरपा जायना आनी चिंतपा जायना तें आनी कितें तें कितें कोन्न जातोलें ना कितें कोणाच्या तोंडांतल्यान पासून कितें उलोवपा येयलें पवित्र आत्म्यान सांगिल्लें कितें देव मनशां वरवीं आमकां उलयता सो वी हॅव टू think about it and we have to always pray, Lord, I don't understand, म्हाका बुद्ध दी, give me wisdom how to handle this, I don't know, आनी तो वाट दाखयता तो केन्नाच आमी ताजेर फोकस केलो जाल्यार तो आमकां दुसरी वाटेक केन्नाच धाडपाना तागे वाट सारकी निवड आसतली प्रेज गॉड आतां आमी लूक चोया लूक 1 to 6 हेजे आमकां नियाड कोत्तालीं सो या लूक 9 1 to 6 या जेसून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सोगले देवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो आनी देवाचे राज परगट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां धाडले प्रेज गॉड राव हिंग दवरया सो हिंग कितें केलें तें चोयतालें जेजून 12 जाणां एकठांय करून आपोवन हाडले सेम वे आमकांय आपोवन हाडलें ते 12 जाणां ताणें 3 वस्त केलें ताणें हिंगा तांकां आपयन हाडले आनी तांकां सगळे देवचार काडूंक पिडा रोग बरो करूंक तांकां कितें दिलें पदवी आनी अधिकार दिलो सो आमकां आपयलीं जोण एकल्याक चोय काम करपा आपयलीं आपोवणें दिलें आनी आमकां पावर दिलो पावर आनी अधिकार ऑथॉरिटी बेश्टी ऑर्डिनार केलें नाय पावर दिला आमकां उलोवपाक आपणागे उतर निसंठण करपाक तें वायट आनी देवाचें राज परगट करचे खातीर वायटाकारांक बरें करचे खातीर ताणें तांकां धाडले सो आपयले पदवी दिली आनी धाडले कॅन यू इमॅजिन हाव ब्युटिफूल इट इज called he called them he gave them what they needed and he sent them सो हें तो आमचे पासत कोन्ना आमकां आपयलीं आनी आमकां जाय तें दिलें आनी आतां मुखार जाय तें सोद्याय म्हणलें थिंगा आहा भितर सगळी गिरेस्तकाय आहा थिंगा आनी आमकां धाडले प्रेज गॉड so beautiful it is ते म्हाका काल ते आमी कालच्या सेशना उलयतालीं ते मुगे मोना उरलें सेम आमी we thought we were ordinary we looked at people आमी लोकां चोयलें प्रिचर उलयताय काय बरें आनी मागीर म्हणलें वाव म्हाकाय ताजे भाशेन जावपा जाय आनी आमी तांकां कितें प्रॉब्लेम जालें आमी तांकां सांगपा लागोलीं कित्याक तांकां सुबेज पावर आहा दिसलो आमकां पूण जेजू म्हणटा पिश्या तुका आहा तें चोय मुगो भितरी सो ते भाशेन आमकां पयलीं दिलें आनी धाडलें रिती धाडनाय ओसांनी सोद म्हणलो ना आमकां जाय तें दिलां वयव ना ओय सिस्टर प्रेज गॉड सो वंडरफूल आनी गरज पडल्या आपल्या उलमार म्हळ्यार आपण सोदपा हितू अनसर्चेबल थिंग्स दितो म्हणून सांगिलां Amazing. Yes. Praise God. Sarke, very true. And that's so beautiful.
So we don't lack in anything. कांयच उणें ना. पण आमकां सोदपा पासच ना. मागीर देवा गुन्यांव कोत्ताय आमी. देवान मगे मागणें आयकलो ना. अरे देव तुका बरें दिवपा रावता. सो मागीर 3 कितें आहा तें चोया 6 केलो आमी काल. ओके. ताणें तांकां अशें सांगून धाडले, वाटेक दांडो, पोती, खाण जेवण, दुडू कांयच व्हरो नाकात, आनी 2 आंगावली तुमचे कोडे आसची न्हय. खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात, ते स्वाते वेले भायर सोरो पर्यान थंयच रावात. कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार त्या नोगरांतले भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयाची धूळ पर्यान झाडून उडयात. I think it's that only, Baba. ओके. Wait, then, no, that is not related to us. ओके. So stay bashin, praise God. Like that it is. And magi sokol also, I think it is that dakle burgyage ti loaves and this ahati. Erod porsa poslani. So amka zaiten dikto. 5,000. Oh, yeah, sarke. That one. So, okay, these portso, okay, so these portso ved, so ए भाशेन आमकां देवान थिंग कित केलें सगलो लोक एकठांय जालो तागे उतर आयकलें ताका कितू कांसा जाला आसता तो आमी जाल्यार कित म्हणटालीं चल न्हिदपा या चल हें करया कितू आवय कितू रेट बसून आयकपाक कितू आयकपाचें कितू दीसभर आयकपाचें रोजार करपाचें म्हणटाय आमी न्ही सो चोय लोकां कित म्हणलें ताणें 11-13 चोय बाय 12-13 दीस पडचो वेळ जालो. वय या ओके. वाचू 12. या दीस पडचो वेळ जालो आनी 12 शिसांनी लागीं येवन ताका सांगलें, लोकांक धाडून दी, आमी हांगा एकसुरे स्वातेर आसाव. म्हणटच तांकां भोंवतणच्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून दी आनी आपणाच्या जेवणा खाणाचें पळोवन दी. राव मातशें सो हिंग आमी तशें म्हणपा नासलीं कितू दीस लोक येता हिंगा चल तांकां वचून जेवण हाड दी ताणें तरी बरे भाशेन सांगिल्लें चोय आमी थापा नासलीं जेवण खंयसा हाड म्हणटा हितू लोकांक कित करपाचें चोय तांकांय तेंच जालें ते थिंग मारता जालें आसतलें हें कित करपाचें हें लोक जेवण कित करपाचें आनी जेजू आनी सांगता तांकां जेवण दिवपाचें हें कोन्न थिंग सकयल सांगत नासता वय त्या लोकांक चिंताय ते चोय सो ते भाशेन चिंतीत आसतले मागीर मुखार वाच बाय आनी ताणें परतीपाड केलो, तांकां खावंक जेवूंक तुमीच दियात. पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनीक कांयच ना. आमी वचून ह्या सगल्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. राव प्रेज गॉड सो ते भाशेन आनी ताणें परतीकाड केलो तांकां तुमी जेवण दियात आतां हुंयसान जेवण हाडटले सो आतां बिकॉज जेजू खबर आसलोली आपण कित करपा आहा तो पण जेजू तांकां सांगून सोडटा कित्याक जेजू खबर आहा तांगे भावार्थूय कितू उणें आहा तो तेंचे मनूय चयतालो तेंचो मन चोयतालो सारकें सो हे ते सोदूं लागोले आसतले कोणाको कितें आहा म्हण सो ते भुरग्यान तो बुरको बाडो धाकलो ताणें आपणागे आहा तें म्हाका जाय म्हाका भूक लागलो ना म्हणपा जातालें पण त्या भुरग्यान आपणाको आहा तें काडलें आनी दिलें सेल्फलेसली ताणें तें दिलें सो मागीर सकयल वचूं 14. 14 कित्याक सुमार 5,000 दादले आसले पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें सुमार 50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशें केलें आनी सगल्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन आनी सोर्गार दोळे उबारून ताणें देवाक दिनवासलो आनी तांचे कुडके केले आनी लोकांक वांटूंक ताणें ते शिसां कडेन दिले. Praise सगली या
Yeah, go ahead. सगळीं जेवली आणि दादोशी जाली आणि उरलेले कुडके तुकडे एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. Praise God. So चोय आमको आहा ते त्या भुरग्याको आहा ते 2 वस्तू जेजूको दिल्यो थोड्योश्यो ते 50,000 लोक आहलो ते लोका पावपाक थोड्योश्यो तांणी जेजूको दिल्यो. जेजून ते वस्तू बेसांव घाले आनी जेजून ते मल्टिप्लाय केले उपोट केले म्हणजे सुबेज आनी सुबेज केले ते लोका पाव सारके आनी सुबेज उर सारके. ते भाशेन आमकां न्ही आमकां आपणांगे कामां जाय तितले गूण दिले ताणें. पूण आमकोडेय 2 नुस्तीं आनी 5 लोव्स आहाय. आमी दिताय काय वो सांबाडटायत काय? आमी ते तेगे आतां घालूं मुखार सोदताय काय? ओ ना म्हाका हाल मागीर पास येयले जाल्यार म्हाका कांय आसपाना हे भाशेन चिंताय काय? तागेलें तें ताणें आमकां दिलें तें तागेलेंच. तो रावता तें सुपेज करूंक. पूण आमी दिवपा जाय न्ही तें. सो आमी दिताय काय वो ना काय? आनी ते चोरी सोरा मदें आमी कित कोत्ताय काय होकोत तें राखून दवरताय तें 200 नुस्तीं आनी 5 लोक आहाय ते आमकां जाय म्हूण. कित जाता मागीर आमी आमचें पोट भरना आनी आमी तें दुसऱ्या कडेन वांटूंक पावनाय. आनी आमगे ओर्सां दीस रात्यो अश्यो वयताय. आनी आमकां आपयलें सगळें आमी वाचून चोयलां आमकां आपयलें नांव काडून आपयलें ताणें. पूण आमी आमचें चिंताय. तीं 2 नुस्तीं आहाय तीं आमकोडे दवरूं सोदताय. आमकां दिवपा नाका मागीर म्हाका कोण दितलो? सो प्रेज गॉड. सो हें करपा आमकां उगडास कोत्ता देव. तुका खबर ना हांवें कित केलें तें आनी तुका खबर ना हांव तुजे पासत कित कोत्तो तो. तुका वय म्हणपा जायना तुजे पासत. कित्या तूं आकांता जाता? कित्या तूं फाट सोदता? हांव कोण तो तुका खबर ना? आय एम द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल. कोणाको जायना तें म्हाका जाता तुका खबर ना? सो दिस इज आवर गॉड. द गॉड हू हॅज फिनिश्ड एवरीथिंग. ते फुडसार सगळें सोंपाडलां काबार केलां आनी जोयत आमकां दिलें. पावर आनी अधिकार आमकां दिला. तुका खबर ना? तुका मुगे उतर तुवें वाचलो ना कितू पाटी तुका सांगलो ना? सो उगडास रे तीं 2 नुस्त्या आनी ते 5 लोक ताच्या हातीन घालपाक. जेजू घे म्हाका हें आहा तें हें चोय. तुवें म्हाका हें दिलां तें म्हाका उजार करपा जाय. पूण म्हाका पावर ना. म्हाका हिम्मत ना. कॉन्फिडन्स ना. देखो हांव तुजे पातयतां. आनी तूं कोत्ता ती कितें आमचे बापा म्हणटा आसतना युअर वील बी डन. युअर किंगडम कम युअर वील बी डन. कितें कोंकणीन तुजी कितें आमचे बापा तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी जाता. सो देवागे राज आमकां येवपाक आमी तें दिवपा जाय न्ही आमकां आहा तें. आमी सांबाळून दवरताय तें आमी दिवपा जाय न्ही. तुजें राज आमकां येवं तेगे राज आमकां कितको येतोलें आमगे राज आमगे भितू आहा तें आमी भायर काडना. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जाता. तागे खुशी कितें आमगे भितू आहा तें भायर काडपाक. All that beautiful things that he's given. Everything that is nice in us. He wants us to use it for his glory. तागे मोहिमे पासत आमी उजार करपाक. आनी तो आमकां दिता ना कितें उणें आहा तें तो दिता. आनी सगळ्यांनी आमी एक्सपिरियन्स केलां. पूण आमकां जाय कॉन्फिडन्स. भावार्थ. Praise God. Thank you, Jesus. So, yes, आतां ते 2 हें आनी 3 आमकां आपयलें म्हूण आमकोडे ताणें 2 नुस्तीं आनी 5 लोक दिले. आनी ते तो वाडोवपा सोदिता.
आनी ताका लागून आमकां हिंगा एकठांय केलें आनी आमकां कांयच जायना तें आमकां जायना तें आमगे पावरान जायना तें पूण आमचे भितर कोण आहा तो आमकां मुखार व्हरपाक रेडी जाता आमकां भितर आहा तो सो 1 Corinthians 6:19 घाल बाय हो म्हाका सारको लागता स्क्रिप्चर एवरी टायम आय थिंक ऑफ दिस वन सगळे पाटी म्हाका हो स्क्रिप्चर म्हाका पोतून पोतून उगडास कोत्ता प्रेज गॉड थँक यू जीसस तुम्ही देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आणि तो तुमची सवेत ठिकाण करून आसा तो तुमची कूड ताचे मंदिर आणि तुम्ही तुमचीच न्हय हे नकळत तुम्ही प्रेज गॉड मागीर 20 देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्यान आणि तें जाल्यार किमत फारीक करून म्हणटोच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात प्रेज गॉड सो चोय तुम्ही देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचे सगळे ठिकाण करून आसा इंग्लिश बायबलाचे कितें म्हणटा गॉड हॅज पुट इनसायड ऑफ यू यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट एंड गॉड हॅज पुट दॅट स्पिरिट इन यू तो बेस्तो येयलो ना बिकॉज देवान दिला आनी देवान कित्याक दिल्या ती कूड तुमगे न्ही ती आपणागे कूड कित्याक आमी देवा सारकी इन स्पिरिट सो तुम्ही तुमचीच न्हय हें नकोत तुम्ही वी आर नॉट आवर ओन डोंट यू नो सो गॉड हॅज पेड द प्राइस यू आर बॉट विथ अ प्राइस सो देवान आमचे पासत प्रेस फारीक केला आपल्याकू दिला आमचे पासत आपल्यागे किमत नासतना आमकां रोगत वारोयला तो प्रेस आमचे पासत फारीक केला सो या आनी एक घालया बाय 139 सो देखून उगडास कोरे कित कोण तें तुमी देवागे मंदिर घालपा जाता 139 रीड कोता सिस्टर ओके आय थिंक इट्स 1 and 2 139 1 and 2 रावा इंग्लिश येता वाचू या सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय म्हज्या मनांतली चिंतना पयस तावन तुका तावी Praise God. So 1 and 2. So Inkit Mutto, you have searched me and you have known me. तू जाणो म्हाका तू जाणाकलो पयलो सांग आपण बसता आनी उठत तेन्ना तुका सगळी खबर आहा हांव कितें कोत्ता आनी हूंय हांव आळशपण कोत्ता हूंय देव म्हाका आपयता आनी हांव एक्सक्यूज सोदितां हें तो सगळो जाणो सगळें जाणो तो आमगेलें हो पासून साम वाचाय सारकें धोडटकें सारकें यू नो I tell it is. रियली इट इज जस्ट सो ब्युटिफूल मागीर 13 वच बाय सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय Yeah, then what is it? म्हजे सोयम म्हणल्यार एक अजाप सोगली तुजी कर्तुत्वां अजापांची तांचे खातीर तुका दिनवासता Praise God. So that is 15, is it? 13 and 14 sister Okay, 15 कर. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण वळख आसली म्हजे प्रकृतीचे कांयच तुका गुपीत नासले. Praise God. चोयला
सो आमच्यान कितें लिपोवपा जाता आमचें ना कांय लिपोवपा जायना एवरीथींग इज ओपन तेन्ना आमकां सारकी विणलें कुसब्यांत ही हॅज वोवन अस इन द वूम ही इज द वन हू डिजायन्ड अस ही इज फॉर्म्ड अस ही इज मेड अस हू वी आर एंड तेणें आमचे पासून जायतें चिंतिल्लें आसतलें पूण आमी कितें कोत्ता आतां मातशें राव तुजे पासून म्हाका टायम ना मुगे भुरग्यांक हें कोरपा नाका मुगे हें कोरपा नाका कोर तूं सोगलें पूण ओय म्हूण तेका तो तुगे टायम रेडी कोत्ता आपणा पासून praise God. Praise God, he makes time for himself. But all he wants is आमगे 2 नुस्तीं आनी 5 उंडे. All he wants is a yes from us. So हे भाशेन फाटी सरपा जायना आनी बरें कितें देवागे उतर आयकूना देव म्हाका कितें सांगता हिंग म्हाका देवागे उतर कितें सांगता सो उकडास करपा जाय हांव हें कोत्ता हें म्हाका वयर काडटा सकयल देंवयता आतां हांव ही टीव्ही चोयता हें बरें सिरियल चोयता हें सिरियल म्हाका खंय वतलें हें सिरियल चोयन म्हाका बेनिफीट कितें जातलें हे भाशेन क्वेश्चन करपा जाय आमी कितें कोत्ता तें न्ही हें म्हाका बऱ्या पडपाचें हें कोन्न म्हाका बेनिफीट कितें आहा म्हाका उपयोगा पडटलें सो इज इट हेल्पिंग मी टू ग्रो what is it doing for me आतां हांव हूं वयतां कोण फ्रेंडा बारबर हूं वयता म्हाका तें यो म्हणटा बाजरा या शॉपिंगा या पोतून चिंतपाचें कित्याक तो टायम पूण तो टायम तूं स्पेंड कोत्ता तूं तेका आदार कोत्ता नो प्रॉब्लम बट डोंट टायम पिड्ड्यार कोन्नाका त्या टायमा भितर देवान तुका रोचिल्ला तो टायम केलो ताणें तुका रोचपाक तूं तेगेली म्हत्वाची वस्त very precious so ती सांडलोली तेका नाका तुका सांडलो तेदोन तुका आपयन हाडला ताणें पोतून सोडून वचपा नाका तुका आपयन हाडला आपणागे पोतून आपणागे गोठ जावपा आपणागे मोगान सो यू हॅव अ पर्पज टू फुलफील तुका एक काम आहा फुलफील करपाक तुका एक हेतू आहा हे संवसारांत जियोवपाक आनी हिंगसा गेल म्हणटरी तुका जबाबदारी आहा तेका आन्सर करपाक आमगे जबाबदारी आमगे देवा सर्व करपाक आमगे देवा रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा आमकां ही इज अ जज तो हाल्या आमकां जातलो कितें केलें तूं वर्स दिलें तुका संवसारांत तूं त्रास काडले तुका रोचपाक सारको नॉर्मल केलें तुका हियरींग सीइंग यू नो नॉर्मल फिजीक बुद्ध दिली इंटेलिजन्स गूण दिले काय बरें कितें केलें मुगे फामील मुगे फ्रेंड आनी मुगे मनशांक कितें जालें म्हणटा देव सो बारीक आमी चिंतया व्हडलें नियाड करया आनी तेगे मोगान वाडया तेगे उतराचे तोड धरया उतराचे नियाड करया उतर वाचया तो टायम बरे बुद्धीन बरे भाशेन सांबाळया आनी बरें हॅपी न्यू इयर करया Praise God. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. आतां तुम कितें उलया गो पवित्र आत्मा उलयलो तुमकां पवित्र आत्मा ताका उलया प्रेज Thank you, जीसस Jesus. प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया चल जोनिना प्रेज गॉड So these are the potential to get life on Jonina. How does he use you? Yes. तू बसीं पासून तू ट्रॅव्हल जाता आसतना कोणाकूय पूण तू बगली मेट्टा
आनी त्या मनशाक गरज आसता तूं उलयता थंयसतना तूं उतरपाय सोदताची त्या मनशाक गरज आसता. आनी हांव सगळी जायते हांव म्हणीत आसता जेजू तूं म्हाका खंय तरी उजार करतलो आयजां आनी कोण ना कोण एशें कोन्न मेळटा जाल्यार मुगे तोंडाक रावना येताच उतर कशेंय तरी जेजूची तेंकां ओळख दिवपाक कित्याक जायतीं जाणां ओळख ना जेजू कोण तो जेजू एशें कोन्न बिस्टेस जाणाय तो देव तो पूण जेजू खरो देव जीव आहा जेन्ना आमी तेजे उतर उलयता तेजी ओळख जाण जाता तेन्ना ओळख दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आनी भोव करून आमच्या ओन भावार्थी भाव भयणां चड एशें कोन्न तेजी खबर आहा पूण तो खरो आहा बीन तेंकां लोकां बाबड्यांक खबर ना जेन्ना जेजूची खबर आमी सांगताय तेन्ना खरो जाण आहलो मनीस तेंकां सांगताय तेन्ना ते मानून घेताय कित्याक तेंकां जायते फावटी हांव म्हणटा जेजू देव जो मेलो आमचे पासकापासून आनी जित जायन वयर पयता म्हणून आमकां दर एकल्याक तो देव आमचोच न्हू क्रिस्तांवांचो पूण दर एक मनशाक तेणे आपलो देव म्हूण मानून घेवपाक सोत मानून तेणे जेजून ओळख दिलोली आपली मनशां दुसऱ्यांक जेजू परगट करून कित्याक जेजू खरो देव जो कोणूच ना म्हणो जायना दुसरे आनी देव आहाय Praise God. Thank you, Jesus. Jesus. Wow. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. आनी कोण हा खेती पपेच्या कितें उलयन दिसता तो आवाज सांगत तुमकां तुम रावताय तोंड उगडपाक पूण एक फाटीं कितें जाता आवय लॉज अशी आमी उलयन आपल्या बरें सो कितें जाता तें बरें उतर तें तुगे काडजां घायल तें थिंगा उरता सो उलयल जाल्यार कितें जाता कॉन्फिडन्स येता वाव पवित्र आत्मा म्हणटा वंडरफूल सो ब्युटिफूल यू आर माय प्रेशियस चाइल्ड Thank you, Jesus. You say no, 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 no. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हे 5 उंडे आणि 2 मासड्यो प्रेज गॉड हे भुरग्यान दिन ते मल्टिप्लाय जाले न्हू सिस्टर द्यागे 3 जना ते दिले ओके आनी देव ते मल्टिप्लाय करून ते सगल्यांगे बुकतान फिजिकली कित्याक स्पिरिच्युअल जेवण तें दिलोलें बट हेजे कुडी बूक तान मारपा आदार जालो ते भाशी आमकां ही 5 उंडे आनी 2 मासल्यो कितको न्हू जे आमगे गोवायकी ओके जे आमकां उतरां सोजमोण मेळ्ळा जेन्ना आमी दुसऱ्या शेअर Yes. कोताय सो आमी तेंगे जिवितां हे जेवण यु नो हें कोताय दिताय तेंकां प्रेज गॉड Yes. Praise God. जीसस या Yes. Yes. And you know everything that you speak about God. You know कितें येदेशें केलें जेजून हवय म्हाका सांगपा जाय आसलोलें पूण तें आनी सांगपाचें अशें दिसता एक एस फावटी दिसता वोय प्रेज तर गॉड तीं दोन नुस्तीं तुका हायत तूं Oh. दिनास दवरलें बिकॉज इट इज फॉर हीज ग्लोरी ग्लोरी प्रेज गॉड ही वॉन्ट्स यू टू स्टार्ट समवेर हूंय पूण कॉमेस कर म्हणटा आपणा खबर उलोवपाक Thank you, Jesus. Jesus, praise God. So yeah. कोण आहा आनीक हांवें कितें सांगपा जाय गो बाये लज नाका गेलो भायर सन लज येता प्रेज गॉड या जास्त कितें सांगपा जाय बाये वय ओके सांग प्रेज गॉड हांव आमगे एक नेबर खूब म्हातारी खूब म्हळ्यार चड म्हळ्यार अराउंड 75 आसतली तर तेगे भुरगीं चेडो आहलोलो सून आहलोली नातरां सगळीं कॅनडा गेलें 2 वर्सां पयलीं आनी ती प्रोटेस्टंट आसा आनी एकली रावता ते हांव जायते हेल्प कोत्ता केन्ना ते कितें गरज पडली बरी जाली जाल्यार हांव आसोता ते फाटल्यान ते कितें ना कितें वखदां बी सांगता करून दिता पयर एक दीस तेक खूब सीक जाली आनी हांव म्हगे नातवां हाडून इस्कलां वयतालें तेन्ना ती आपणागे नातवां रावताली डॉक्टराको वचपा
तर ते तो नातू ते येवंकूच ना. मागीर ते म्हजे बारबरी ती रिक्षान गेली थिंगा डॉक्टरा कडेन देंवली थिंगा बरी करून वचपी म्हणलें. ते एक डॉक्टर मेळोंक ना. मागीर ती येयली आनी परतून रस्त्यार रावली आनी ओला कॅब करून हांव येतालें बाबाक घेवन. तर ती खंय अशी प्रेयर कोत्ताली खंय 3 रिक्षा गेले ते येवंक ना आनी ते चक्कर येवपाक लागलो. घुंवळ येवपाक लागली वत आसलेलें म्हणून. तर तेन प्रेयर केले की जेजू तूं म्हाका कोण तरी धाड वळखीचो. आनी ओला कॅब म्हळ्यार सारको डायरेक्ट घरा कडेन येता न्ही. मागीर दिसतो आमी पावलीं थिंगा आनी ते हात दाखोवंक लागलो. तेन म्हाका वळखना पूण हात दाखयलो. ते दिसलें रिक्षा म्हणजे हेजो शेअरिंग रिक्षा दिसलो ते. मागीर ते रिक्षावाल्याक सांगलें ती आमचीच आसा ते घे रिक्षान. आनी हाडले मागीर हांवें ते घरा पर्यंत. आनी मागीर सांजेर म्हळ्यार ती खूब बरी जाली अचानक. ओंकार बी जायत ओंकार येयले, एसिडिटी वाडली आनी तेगे पयलें तोंड बीन सुजलो आसलोलें दोळे बिळे. आनी मागीर तेन म्हाका आपोवपा धाडलें. आनी मागीर हांव ते सदां देवागे उतर दितां ते ती बायबल बी वाचता. कन्नाडी आसाय ती पण तरी पूण ते समजीकाय मेळना. हांव तेगे सिकनेसा लागून जायते सांगता तूं हें उतर म्हूण तें उतर म्हूण आनी विस्वास दवर, बिलीव कर, फेथान बिलीव कर सगळें सांगता. पूण ती हां म्हणटा तितलोच वेळ. मागीर त्या दिसा मागीर हांव तेन म्हाका बरी ना जालें न्ही. म्हाका आपोवपा धाडलें. हांव गेलें मागीर ते हांवें अशा आपल्या घरगुती वखद शिजोवन दिलें उलटी थांबपाक लागून ओंकारे थांबपाक. आनी मागीर ती इतली म्हाका प्रेज करूंक लागली आनी ते बरें दिसलें तें पिल्या उपरांत बी. आनी मागीर हांवें म्हणलें म्हाका प्रेज करनाका तूं जेजूक प्रेज कर. जेजून तुका बरें केलां. जेजून म्हाका तुजे बोगले पावयला अशें म्हूण. हय जेजून हाडला म्हाका तुजे बोगलेक. तुवें आपयलां खरें पूण जेजून तुज्या मोनान घायला म्हाका आपोवपाक अशें म्हूण ते कांय जायती थंब जाली. मागीर ती इतुली खुशाल जाली. तूं आसा आनी सदां ती म्हजेर विस्वास दवरता. आनी तुवें कितेंय वखद सांगल्यार म्हाका बऱ्याक पडटा. तूं वर्ड ऑफ गॉड तूं दिता तेंय म्हाका खूब फायद्याक पडटा म्हणटा ती. पूण ती थोड्या वेळान मागीर इसरता. पूण हांव बेजार जायना कित्याक ती म्हातारी आसा आनी सदां हय. पूण तूं सांगत तेदो ती उलयता. ती म्हणटा तूं सांगत तें म्हणटा. हय आनी ती डेली बायबल रीड कोता. टीव्हीचेर आयकता प्रिचींग. that word is already तें भितर गेलें न्ही तुगेलें. हय आनी तेश कोन्न ती म्हाका म्हजेर जायत विस्वासूय दवरता. हांव म्हणटा म्हजेर विस्वास दवरनाका. आमकां रोचला त्या जेजूचेर तूं विस्वास दवर. तोच तुका बरो कोत्ता. तोच तुका तुज्या मोनान घालता म्हाका सांगपाक. आनी म्हळ्यार ती सदां म्हजेर पातयेन रावता अशी. हांव म्हणटा हांव न्ही हांव कांय करना. तुका जेजू करता सगळें अशें म्हणटा. आपण ही टेस्टिमनी आपण सगळ्यांक सांगली मगे भुरग्यांक फोनाचेर हिंगा थिंगा. बेंगलोर आसा तेचे चेडूं 2 हिंगा पुनान आसाय. चेडो कॅनडाक आसा. एक चेडो हिंगा आसा. सगल्यांक आपण सांगलें म्हणटा. तुवें आपणा उतर दिलें तें म्हणोन आपण बरें जाली. जेजूक आर्गां. बट तेन उतर उलयलें. ती एक तुवें 5 उतर दिल जाल्यार तिका एक पूण तुज्या मोना आहा ते उतराची आनी ती सदां उगडास कोन्न सांगता. ती म्हाका सिस्टरूच म्हणटा. सिस्टर तुवें म्हाका तें सांगलें न्ही तें म्हाका खूब फायद्याक पडलें. पयलीं सदां अशें कोन्न हें कितें तें कोण सैतान येता आपणा राती सपना सतायता आनी कितें काळे कोण तरी येता बी म्हूण सांगो सदां. तें आतां तेचें उण जालां. हांव वड दीत तें म्हणटा न्ही ती आतां तें म्हणपाचें उण जालां. चोयलां तेंच ती तुका 2 नुस्तीं आहाय ती आनी 5 उतर. Thank you, Jesus. All glory to God. All glory to God. Amen. Praise God. आनी कोण आहा उलोवपा जायी?
Katie, Perpetua, Avila. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Rantai bikitko. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you. Hallelujah. Jesus. Chal bye. Janina. माझ्या अर्धा 20 तारखेर आणि 21 तारखेर ब्रदर जॉन्सनागे रिट्रीट हा कोणी उपास जाता जाल्यार येवची आणि दुसऱ्यांकूय सांगचे. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. आणि ब्रदरान जॉन्सनान हे जखनी बांदार सांजचे 20 तारखेर दवरला 3 ते 7 वरांचेर. कोणी उपास जाता जाल्यार पळोवया नावेली सायडीन कोणू हा जाल्यार. Praise God. Yeah, 20 तारखेर 3 o'clock to 7 p.m. in the evening time. Praise जखनी God. बांद नावेली. Praise God. Chal bye. Prayer kariya go. Ha, Perpetua. Ule. 21 तारखे आणि 20 तारखेर होय माझ्या अर्धा बास जॉन्सन आसतली. होय सकाळचो बास आसतली 8:30 KFC कडेन म्हण गोवा. Janina Konkani ग्रुपाचे घालतो. Invite. होय 20 आणि 21. 20 आणि 21 सोनवार आणि आयतार. माझ्या अर्धा 8:30 बास आहा. 20 तारीख न्ही ते जखनी बांदू. होय जखनी बांद 20 तारखे सांचे. सांचे 3 o'clock to 7 o'clock. Praise God. Praise Jesus. Okay. Bye, Janina. Yes, yeah. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळा पवित्र आत्म्या तुका अर्घां दिता हे वेळार तुझ्या नावान आमी एकठांय जाल्ल्या खातीर. बापा तूं आमचे थंय कितलो उलयलाय तुझें उतर आमकां दिवन. कितलो तुवें आमचो मोग केलाय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. कितलें तुवें एक एकल्याची नांवां आपल्या हाताच्या ताटाचेर घेवन तुवें ती बरोवन दवरल्यात. तुवें आमी जोन एक एकली जी तुजेर विश्वास दवरतात तांकां तुवें आपणाचें नांव ओळख दिवन आमच्या काळजांत ती बरोवन दवरल्यात बापा. खरेंच दुनिया ह्या वेळार ह्या तुज्या मोगा खातीर आमी तुका देन वासूंक फावो दुनिया. हो मोग कोणाच्यानूच दिवंक जायना जो बापा तुवें आमकां रचलोल्यान दर एक एकल्याक तुवें तें फावो केलाय. आनी बापा आमी खरेंच तुका दिन वासता. हो आमी मोग तुजो आमच्या काळजान घेवन आमकां उस्सार कर म्हूण मागता हांव. दिन आमकां काळजीदारपणाचें आत्मो कॉन्फिडेंटाचो आत्मो आमकां दिवन आमी दुसऱ्यांक तुका दिवंक दुनिया. कित्याक सगळ्यांक तुका ओळखूंक फावो जावं. आनी हें फकत दुनिया ह्या तुज्या उतरांतल्यान तें घडोवन येता. तर पवित्र आत्म्या तूं तुज्या भुरग्यांक तुवें पवित्र आत्म्याची ओळखे वरवीं तुवें सगळें सोत उक्तें केलाय. ह्या सोताक फुडो करूंक पवित्र आत्म्या दर एक तुज्या भुरग्यांक बोड दी. आमी सगळ्यांक दुसऱ्यांक तुजी ओळख मेळोवन घेवंक. कित्याक तूं मोग आनी तूं सोत जावन आसाय बापा. आनी हें सोतपण पवित्र आत्म्यांतल्यान दर एक तुज्या भुरग्यांक तें मेळोवन घेवंक आमी मागता. हें आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन.